हे वेदीचेर या वंटीचेर आनी हांगासर आसलेल्या सगल्या हतियारांचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आयज हे कॉपेलाचे 6 वर्साचे इनॉग्रेशन बाब मायकलाच्या आवयच्या हातीनसून जाला. शाबासकी दिता बाब मायकलाक जेणे हे कॉपेल रेडी केले. हो मिरिकलस खुरीस आहलो. हो खुरीस आमच्या वेल्ला काणकेच्या गांवांत आसा, पूण हो खुरीस जावन आसा आख्ख्या कालांगूटच्या पोंतान, निल्लाच्या पोंतान आनी शिकेरीच्या पोंतान जे लोक आहा जेणी ह्या खुर्साक वांकडला. हो कोचोऱ्याचो खुरीस जायत्या लोकांक पावला आनी अदीक करून जी म्हापशेचे वावर करपी खारवी लोक जे आसा तेणी ह्या खुर्साक वाकाडून आयज हो धाकटुलो खुरीस येदे व्हडले कॉपेल जाले. पूण हांव शाबासकी दिता बाब मायकलाक जेणे सिंगल हँडेडली हे कॉपेल उबे केले. हो ओचोऱ्याचो खुरीस इट्स अ मिरेकलस क्रॉस. कोणेंनी केन्नाय कसलें प्रॉब्लम आसत, कितें अडचण आसत, डिफिकल्टी आसत, ह्या खुर्सा कडेन मागणें करचें आनी हो 6 खुरीस तांकां पावतलो. म्हाका दिसता सगळे आमच्या लोकांच्या वतीन हांव मायकल बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. फालीं 2 वर्सां फाटीं हे रस्तो रूंद करपाचे तेन्ना गव्हर्मेंटाचे मागणे आयले तेन्ना कांय गांवच्या लोकांनी तो खुरीस पळयलो की ताचे टॅरिसीचे कपचे पडलेले आनी ताका केन्ना मोडत तो सांगूंक जायनासलो. वेटूय जाल्ली आनी चड व्हड. म्हणटच आमी आमच्या MLA मायकल लोबोक रिक्वेस्ट केलो की हो खुरीस आमकां सारको करून दी म्हणून. ताणें फाटीं फुडें चिंतिनासतना कांयच 1 मिनिटाचो विचार करनासतना सांगलें की आपूण तेचे कॉपेल बांदून दिता तुमकां. आनी त्या प्रमाणे आयज हें कॉपेल जालें.